पुराय गोंयांत सोमारा दिवाळी व्हडा उमेदीन मनयली। आयतारच्या राती सगळीकडेन मोठ्या वाज्या गाज्यात डीजे आनी माराणाच्या नेटान नरकासुराच्यो मोठ्यो मिरवणुक्यो काडून या नरकासुराक लासपाची प्रथाय जाली। पूण ते नरकासूर खंय लासप हाची जाणविकाय या तरणाट्यांक ना हाचें उदाहरण राजधानींतल्या रस्त्यार पळयल्यार कळटा। राज्यांतलो खण वेवसाय सुरू करपा खातीर 4 खणींच्या लेझरच्या पावणेचेर प्रक्रिया सुरू जाल्या। सुमार 12 व्हडल्या कंपनींनी खण घेवपा खातीर बरो प्रतिसाद दिला। फुडल्या वर्साच्या मे म्हयन्या मेरेन राज्यांतल्यो खण वेवसाय सुरू जावपाची शक्यताय आसा। खण खात्याची म्हत्वाची बसका 28 तारखेर लिलावा पयलीं जातली। राज्यांतल्या आनीक 8 ते 10 ब्लॉकांचे पावणे खातीर निविदा जारी करपाक विशीं ह्या बसकेन चर्चा जातली। निविदाची कागदपत्रां खरेदी करपा खातीर 15 नोव्हेंबर मेरेन मुजत आसा, जाल्यार तांत्रीक निविदा सादर करपा खातीर 21 नोव्हेंबर ही निमणी तारीख आसतली। JSW मित्तल सारक्या 10 ते 12 व्हड कंपनींनी आतां मेरेन निविदा कागदपत्रां घेतल्यात अशी म्हायती खण खात्या कडल्यान मेळ्ळ्या। बनावट प्रमाणपत्रांचे आधार घेवन एक कर्मचाऱ्यान IPHBतल्या ऑक्युपेशनल थेरपीचे नोकरी मेळोवन घेतिल्ल्याचो आरोप जॉन नाझारेथान केलो। ह्या नोकरे खातीर फावो ते शिक्षण नाशिल्ले तरी लेगीत ताका ही नोकरी दिली। जायत्या दोतोरांच्यो ह्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यान तांच्या नांवान कागाळ करतलो अशी शिडकावणी ताणें ह्या वेळार दिल्या। दिवाळीच्या सणा निमतान कृष्ण पालयेकर आनी खारेबांद पेडणे ह्या गांवच्या लोकांनी मेणवाती घेवन शहिदाची प्रकृती करून शिमेवयल्या जवानांक खाशेली आर्गां ओंपली। सैनिकांनी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिल्ल्यान आयज आमकां सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळटा। देखून त्या वीर सैनिकांचे मेणवातीचो वापर करून प्रतिकृती तयार केली। शहीद सैनिकांक लागून आमी आयज खोशेन दिवाळी मनयतात हाचोच विचार करून ह्या गांवच्या लोकांनी हो उपक्रम राबयिल्लो आसा। ऋषी सुनक हो ब्रिटनाचो पयलो भारतीय वंशाचो प्रधानमंत्री जालो। सुमार 200 वर्सां उपरांत सगळ्यांत तरणे म्हणल्यारूच 42 वर्सां पिरायेचो तो इंग्लंडचो प्रधानमंत्री जातलो। भारतांतल्या इन्फोसिस कंपनीचो सहसंस्थापक आनी अब्जाधीश वेवसायीक नारायण मूर्ती तशेंच लेखिका सुधा मूर्तीचो तो जावय आसा। UKच्या आर्थीक धोरणाच्या पावड्यार आदली प्रधानमंत्री लिज ट्रस ही पुराय तरेन अपयशी थारिल्ल्यान तिका राजिनामो दिवचो पडलो। त्या उपरांत UKच्या फुडाऱ्यांनी ऋषी सुनकाक तेंको दिलो।
आकाश कंदील आणि प्रकाशा वांगडा आज मुंबईच्या दिवाळीचे एक खाशेले आकर्षण म्हळ्यार छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बांदिल्ल्या ऐतिहासिक किल्ल्याच्या मातयेच्यो ल्हान ल्हान प्रतिकृती तयार करप। दिवाळीच्या सुटयेंत हे किल्ले तयार करपाक भुरग्यांक खूब आवडटा। असोच एक किल्लो ह्या भुरग्यांनी बाळासाहेब ठाकरे हांच्या मातोश्रीच्या घरामुखार बांदपाक घेतलो आणि ह्या भुरग्यां वांगडा युवा सेनेचो मुखेली आदित्य ठाकरेनूय हो किल्लो बांदपाक वांटो घेतिल्लो। खरें म्हळ्यार शिवसेनेचे जायते आमदार शिंदे गटा वांगडा गेल्यात, पूण उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे हे मातोश्रीचो किल्लो आणि शिवसेनेक सुरक्षीत दवरपा खातीर झगडटात। हे फाटभुंयेर आदित्य ठाकरे हांणी ह्या भुरग्यां वांगडा हो किल्लो बांदपाक घेतिल्लो वांटो मुंबय एक चर्चेचो विशय जाला। एनसीपी भारत जोडो यात्रेक वांटो घेतलो हें थारिल्लें आसा, मात उद्धव ठाकरे ह्या यात्रेक भाग घेतले काय ना ताचे विशीं हांव ठोस सांगपाक शकना, अशें विधान काँग्रेसीचे फुडारी जयराम रमेश हांणी केलें। एनसीपी कडेन आमचें गठबंधन आसा अशें तांणी म्हणलां, मात शिवसेना वांटेकार जातलो काय ना ताचे विशीं जाप दिवप तांणी टाळ्ळें। 7 नोव्हेंबराक महाराष्ट्राच्या नांदेडा सावन काँग्रेसीची भारत जोडो यात्रा सुरू जातली। मोर्जे हांगा श्री सत्यपुरुष स्पोर्ट्स क्लबाच्या वतीन पारंपारीक नाल्ल फोडपाची सर्त आयोजीत करून दिवाळीची परब मनयली। ही सर्त दर वर्सा घडटा आणि ह्या सर्ती निमतान सगळे तरणाटे भुरगे एकठांय येवन ह्या सर्तीत वांटेकार जातात। सुरेखा अमित शेटगांवकर हांच्या हस्तुकी ह्या सर्तीचे उक्तावण जालें। फकत नाल्ल फोडपाची सर्त न्हय तर पाककला आणि आकाश दिवे करपाची लेगीत सर्त आसता आणि ह्या सर्तीच्या माध्यमांतल्यान हेरांक आपली कला लोकां मुखार सादर करपाची एक संद मेळटा। राज्यांतली वेगवेगळ्या नुस्त्या जेटीचेर नुस्तें विकपाचो वेवसाय करपी जे वेवसायीक सरकाराक परवानो शुल्क भरिनात त्यो जेटीचे थेट बंद करपाचो निर्णय सरकारान घेतला। बरेचशे वेवसायीक सरकाराक जो शुल्क भरपाक जाय तो भरिनात, हाचे खातीर सरकार कर बुट्टा अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिला। तशेंच अशा वेवसायिकांचेर खर कारवाय करपाचो निर्णय नुस्तेमार खात्यान घेतला अशें तांणी सांगलां। ह्या नुस्तें वेवसायिकां वांगडा मंगळारा मंत्र्यांची परवरे सचिवालयात बसका जाली। ते बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मंत्री निळकंठ हांणी ही माहिती दिल्या। दोन 2022चो लोकोत्सव 7 ते 11 डिसेंबर मजगती काणकोण म्हालांतल्या आमोणिया वाठारांत जातलो। 5 दीस जावपी ह्या लोकोत्सवाक भारताची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हाजीर रावतली, तशेंच 40 आमदार लेगीत हाजीर रावतले। ह्या लोकोत्सवाक गोंयच्या ग्रामीण लोकांची जीण कशी आसता ह्या विशीं कला सादर करतल्यो, तशेंच 15 भायल्या राज्यांतल्या कलाकारांक ह्या लोकोत्सवाक आपोवणें दितले, अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकारान दिली। मंगळारा गोंय विधानसभेत कॉन्फरन्स हॉलांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो।
31 ऑक्टोबराक जुवारी पूल सकाळी 6 ते 9 वरां मेरेन येरादारी खातीर बंद आसतलो. ह्या खातीर संबंदीत येरादारी बोरये पुला कडल्यान वळयतले. तशेंच ह्या वेळार कुठ्ठाळी ते आगशी आनी आगशी ते कुठ्ठाळी येरादारी खातीर फेरीबोट सेवा सुरू आसतली. जुवारी पुलाच्या तंत्रीक कामां खातीर हो 3 वरां खातीर बंद दवरतले अशी म्हायती भौशीक बांदकाम खात्यान दिल्या. श्री गोपालकृष्ण गजानन देवस्थान कासरवाडा तळावली हांगा अंदू 50 वर्सां पुराय जातात. ह्या निमतान थळावे आनी लागींचे सगळे गांव सुवर्ण महोत्सव म्हूण मोठ्या दबाज्यान मनोवपाचे आसात अशी म्हायती सुदीन तवळीकारान मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. 27 ते 31 ऑक्टोबर हे 5 दीस वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजीत करपाचे आसात. हो कार्यक्रम आयोजीत करपा खातीर एक समिती स्थापन केल्या. महाराष्ट्राचे सभापती राहुल नार्वेकर मंगळारा गोंय विधानसभेत भेट दिली. गोंय विधानसभेचे सभापती रमेश तवडकरान तांकां येवकार दिलो. विधानसभेचे कामकाजा विशीं ही विधानसभा आनी ऑनलायन पद्दतीन विधानसभा कशी करची तशेंच बऱ्या पद्दतीन देवाण घेवाण कशें आसचें ह्या विशीं ताणें सभापती वांगडा चर्चा केली. गोंयांतल्यान लागीं साउथ वेस्ट मॉन्सून सोंपलो. देखून सोमारा सावन गोंयचे वातावरणांत बदल अणभवपाक मेळटा. सकाळचे कडकडीत वत तर सांजेच्या वेळार शिंयाचें वातावरण अणभवपाक मेळटलें अशी म्हायती पणजेच्या वेधशाळेन दिल्या. उण्यांत उणें तापमान सुमार 28 ऑक्टोबर मेरेन सामान्य सकयल आसपाची शक्यताय आसा. तरी येवपी फुडल्या 5 दिसांत राजधानी पणजेंत चडांत चड तापमान म्हणल्यार सुमार 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रे उपाट प्रतिसाद मेळटा हें खरेंच, पूण दुसरे वटेन भाजपाची रणनीती आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या थळाव्या पक्षांचेर ल्हव ल्हव वाडत वचपी मतदारांचो विश्वास हे खातीर काँग्रेसीचें राजकीय अस्तित्व सोंपत चल्लां काय अशी अवतिकाय गोंयांत तयार जाल्या. ताचें कारण म्हळ्यार गोंयांतल्या 3 जिल्लो परिशद वेंचणुकेंत काँग्रेस तिसऱ्या पावड्यार पडल्या. देखून काँग्रेसींत परत एक पावट गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाट्या कार्यकर्त्यांक परतून एकठांय हाडपा पासत दुसरो पर्याय ना.
शाश्वत पद्दतीन पारंपारीक नुस्तेमारी तिगून दवरपा खातीर एलईडी फिशिंग बेगोबेग बंद जावची गरज आसा। एलईडी लायट्सचो उपेग करून नुस्तेमारी करपी वेवसायिकांचेर कडक कारवाय करतले अशी शिटकावणी नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हरणकार हांणी दिल्या। पारंपारीक नुस्तेकारांच्या वेवसायाचेर गदा येवची न्ही हाची पुराय खबरदारी सरकार घेता। तशेंच राज्यभरांतल्या वेगवेगळ्या जेटीच्या वेव्हाराचेर लक्ष दवरपा खातीर नुस्तेमार खातें सीसीटीव्ही कॅमेरा लावपाचे आसात अशें ताणें सांगलें। सप्टेंबर 2018 वर्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन लोकार्पण केल्ले आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य येवजणे खाला 5 लाख रुपया हेल्थ इन्शुरन्स ह्या येवजणे खाला लोकांक मेळटा। पूण 4 वर्सां जावन लेगीत हो येवजण्यो सगळ्या लोकांक मेरेन पावूंक ना। सुत्रा प्रमाण लोकांकडल्यान जाय तसो प्रतिसाद मेळूंक ना म्हूण हे पात्र लोकां मेरेन पावले ना। हो विशय मुख्यमंत्र्या मेरेन पावोवन फुडें व्हरात अशें आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। गोंयांत माथानी साल्दाना ह्या गोंयाचेर उपाड मोग करपी तशेंच जो फकत गोंयकारांचो वंश वाचोवपा खातीर वावुरलो अशा मनशाक गमयला अशें मत ओलेन्सियो सिमोन्स हांणी उक्तायलें। तशेंच दर एका तरणाट्यान माथानी साल्दानाच्या कर्तुबांचेर अनुकरण करचें जेणे करून तांचे सारके म्हान निस्वार्थीपणान काम केल्ले फुडारी तयार जातले अशें सिमोन्सान म्हटलें। आदलो मुख्यमंत्री आनी मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन गोंयांत कन्नड भवन बांदपा खातीर जागो मेळपाक आपूण जाता तितले यत्न करतलो अशें विधान कन्नड साहित्य परिशदेच्या एका कार्यावळी वेळार केलें। आपूण कन्नड भवना खातीर सरकारा कडल्यान परवानो घेवन गोंयांत जागो दितलो अशें उतरूय दिगंबर कामतीन ह्या वेळार दिलें। आश्वेच्या भूमिका देवळा लागसार आशिल्ल्या रस्त्याची सामकी जवतिकाय जाल्या। पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरिल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचो आंकडो वाडत आसा। देखून जाता तितल्या बेगीन हो रस्तो सारको करपाच्या विशयान सरकारान लक्ष घालचें तशेंच रस्त्या वयल्यान भर वेगान गाडयो पासार जाता आसतना अशे कुशीक लोकांच्या घरांचेर चिखल उसळटा असो आरोप आसा। देखून रस्त्याचेर बेगोबेग हॉट मिक्सिंग करचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी आनी पर्यटकांनी सरकारा कडेन केल्या।
आयुर्वेद आनी ॲलोपॅथीचे एकात्मीक मॉड्यूल चालीक लावपी गोंय हें पयलें राज्य अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिली। आयुर्वेदीक वखदांच्या खूब व्याप्ती आनी फुडार आसा। पयलीं आयुर्वेद आनी ॲलोपॅथीचे हांचे मदीं निर्बंध आशिल्ले, पूण आतां तशें कांय ना अशें विश्वजीत सांगता। पर्या मतदारसंघातल्या आनी गोंय रान महामंडळाचे प्रस्ना संबंदीत मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवप केलें अशें पर्येची आमदार देवया राणे हांणी सांगलें। काजीचें पीक कमी जाल्ल्यान व्हडलो प्रस्न लोकां मुखार उरला आसला, देखून ह्या प्रस्नाचो बेगोबेग सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां। तशेंच वाळपय वाठारांत शिक्षकांचो प्रस्न नोव्हेंबर मेरेन सुटावो जातलो अशें आस्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलां। सांग्या मतदारसंघात येवपी माळकर्णे पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेत बायोडायव्हर्सिटी ह्या विशयाचेर चर्चा जाली आनी ते खातीर 7 वांगड्यांची समिती निवड केल्ली। तशेंच IITचो भाग आशिल्ल्या नागवे गांवांत वॉटरशेड घालपाच्या संदर्भात लेगीत चर्चा जाली। IITक विरोध आशिल्ल्या लोकांनी ग्रामसभेत आपली मतां मांडली।